प्रवीण दिवीना रोड्रिगस देर्लकट्टे, लीना आणि जॉन फर्नांडिस अशोकनगर, केविन पिंटो वोड्डूर, हेनरी ओलिवेरा कुलशेखर, अशोक पीटर आणि शालिट डिसोजा पेरमन्नूर, रीटा डिलीमा सरिपಳ್ಳ, एदिता आणि एल्रिका फर्नांडिस मल्लिकट्टे, लीना मस्करीनस शक्तिनगर, हेनरी फर्नांडिस कावूर, नॅन्सी डिसोजा अप्पर बेंदूर, आल्बन डिसोजा अत्तावर, पॉल एंटनी पेरेरा पांडेश्वर, माइकल डिसोजा आणि कुटाम लोअर बेंदूर, डेन्झेल वेगस तोक्कोट्टू, जियान प्रिन्स डिकुन्ना शिब्रिकेरे, जोविटा वीना डिसोजा ताकोडे, नीतन आणि निशा डिसोजा नीरमार्गा, डोनाल्ड लोबो आणि कुटाम देरेबाइल, रोशनी डिसोजा मुंबई, जीवन अनुपम मेंडोन्सा फरंगीपेटे, एन्स्टन गुन्साल्विस आणि कुटाम लोअर बेंदूर, डायलिन आयवन डिसोजा कुलशेखर, जॉर्ज डिसोजा सुಳ್ಯ, शैलेश पिंटोश अशोकनगर, मोनिका लोबो कुलशेखर, फ्रांसिस लोबो आणि कुटाम पानेमंगळूर, स्टीफन मेलान डिसोजा सोमेश्वर, डॉल्फी रोड्रिगस आणि कुटाम अत्तावर, दीपक आणि शाल्मा लोबो बोंदेल, डॉमिनिक डिसोजा आणि कुटाम कुलशेखर, मेबल आणि एम्ब्रोस मतायस सरिपಳ್ಳ, नोलन लूकस जेम्स पाल्दने, क्लॉइड तेरेजा कुटाम बज्जोडी, ॲशर हान्स सल्डाना बेळवाय, सेवरिन मार्टिस काद्री, राजेश कॅस्टिलिनो अत्तावर, विनय अल्वरिस आणि कुटाम वामंजूर, रॉबर्ट मस्करिनस लाइट हाउस, डेलिशियस सल्डाना बुंडंतिला, प्रकाश फातिमा डिसोजा परंगीपेटे, रोशन मस्करिनस वॉलेन्शिया, सिसिलिया प्रिन्स आणि वियोला बोंदेल, जुलियाने डिसोजा नंतूर. दयकरून परत्यान सांगता 5943 KA19 MG 5943 ही गाडी दयकन काढा प्लीज. आम्ही या जुबलेवाच्या वर्सा 2 योजना प्रगट केल्ली आसात. एक पर्स भायर पडल्ली आणि ती थंय भायर डोनेशन काउंटर लागीं आसा. फादर जॉन पिंटो थंयसर आसा. तुमी तांकां संपर्क करचें. ग्रोट्ट्या लागीं स्टॉल आसा, थंयच डोनेशन कलेक्ट करतात थंयसर. भाऊनो आनी भयणीनो, जुबलेवाच्या वर्सा आमी 2 योजना प्रगट केल्ली. एक दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवचें आनी सांतेरेजाक शांतीपणाची 100 वर्सां जाल्ल्या संदर्भार 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम. आणि ह्या दिशेन दान दिल्ली आसात. जेस्सी पिंटो बैतुर्ली तुमी आसात वा तुमचे कुटुंबाचे आसात, दयकन मुखार या आनी ही बेंजार केल्ली इमाज घेया. रोजारियो आनी श्रुती फर्नांडीस शिरवां तावन, भक्तीक पडील तावन, लेस्टर अश्विनी पिंटो मूडबिद्री, रेमंडी अल्मेड आनी कुटाम कावूर, देवदीन जोसेफ डिसोजा हाच्या पेरमन्नूर हाच्या उडासा खातीर तांच्या कुटुंबाची, मेबल पिंटो आनी कुटाम उज्जोडी, जुलियाना डिसोजा बिजय तावन, आयरीन मस्करिनस बिजय तावन, देवदन लिसी सिक्वेरा हिच्या उडासा खातीर, लिओ आनी डेसी सिक्वेरा कुलशेखर तावन, आयरीन मिनेझस शक्तिनगर, नितेश आनी विनील फिगेर्दा एलियार पदाव, प्रीति डिसोजा बिजय तावन, पैट्रिक मिनेझस बज्जोडी तावन, गिल्बर्ट फर्नांडिस कुलशेखर, डेसी डिसोजा गुरपूर, शरोन डिसोजा मूडबिद्री, पैट्रिक आनी सिल्विया डिसोजा कुलशेखर, एडन आनी एडली सर्डाना कुलशेखर, ट्रीजा डिकुन्ना देरेबाइल, रॉनी आणि जॅनेट रस्किन्ना शक्तिनगर, प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया मंगळूर युनिट, डेनिस डिसोजा पांडेश्वर, माइकल अंद्रादे उडुपी, रेनिशा आणि अनिता पिंटो येयाडी, रीटा रोड्रिगस अप्पर बेंदूर, डॉक्टर शरोन रस्किन्ना बेंदूर, जीन मारिया मिनीजस लोअर बेंदूर, मारिया डिसोजा कंकनाडी, एम्मा डिसोजा काद्री, रीना डिसोजा मेरी हिल, लिडिया लोबो सुरतकल, एव्रोन रोमियो डिसोजा गोरीगुड्डा. गर्भांच्या योजना बाबतीत आमकां आधार दिल्ली आसात. जेसिका कुटिन्नो बोंदेल तावन आनी रॉकी कुटिन्नो वालेन्शिया तावन. भाऊनो आनी भयणीनो, जर तुमी लेट आयिल्ली आसात जाल्यार दयकरून हो इमाजो फेस्ता उपरांत आमच्या ऑफिसांत तावन तुमी घेवं येता. आतां मोदें येवन विचारलें जाल्यार हेर जायते राटावळ आसा, तुमी दयकरून सुदारसूचें. सकडांक दान दिल्ल्यांक आमी ह्यो इमाज्यो फेस्ता उपरांत ऑफिसांत दितले. हांव तुमी आमकां समजून घेतलेल्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी हो ध्येय घेवन आमी ह्या वर्साचें वार्षिक फेस्त आचरण करते आसा आनी हो ध्येय घेवन आमी एक अपुरबायेचें गीत रचलेलें आसा तें आमी सगळां उबे रावन गावचें. त्या उपरांत मिसाचें प्रस्तवान आनी मिसाची सुरवात प्रधान याजक हेर याजक सांगता आल्तारीची मेटां सडटना आमी सगळ्यांनी तवळ प्रवेश गितांत आमचे ताळे मेळोवचे. भक्तीपणान तुमी जायतो त्याग करन सॅक्रिफायस करन पयशिल्ल्या गांवांत हांवन हांगासर ह्या फेस्ताक आयिल्लीं आसात. तुमकां सगळ्यांक ह्या पुणशेताक आमी स्वागत मागता. जर कितेंय अडखळ आसा जाल्यार उणेपण आसा जाल्यार सुदारसून व्हरा. आमचे स्वयंसेवक तुमकां आदार दितले. कांय तरी घुसपड गोंदळ आसा जाल्यार तांकां सांगा वा आमी हांगासर याजक लोप घालन भोंवते आसा तुमी आमकां संपर्क करचे. तुमकां कितलें बरें जाता तितल्या मापान सर्व सवलत्यो दिवंक आमी प्रयत्न करता. उडास दवरा. मिसा उपरांत हांगासर भुरग्यां खातीर एक आराधन आनी विशेष मागणें आसतलें. जर कोणाक ह्या आराधनाक रावूंक जायना तुमी ह्या फेस्ताच्या लेकार रांदलेलें अपुरबायेचें रुचीक रांदवयेचें जेवण सेवचें. जे कोणाक रावूंक अवकाश आसा तुमी रावून आराधनांत भाग घेवन उपरांत जेवण सेवचें. पूण आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाक आमी दादोशी जेवण रांदलां. देव बरें करूं. दयेकन उबी रावया. मेटानी सरचे यात्रिकामी भरवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटानी सरचे यात्रिकामी भरवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटानी सरचे यात्रिकामी भरवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटानी सरचे यात्रिकामी. फूल तेरेजा परी मोग करून ल्हान ल्हान कामांनी सर्ग जोडून बाळका जेजूची देख घेवून चलता क्रिस्ताचे साक्षी जावून. ल्हान फूल तेरेजा परी मोग करून ल्हान ल्हान कामांनी सर्ग जोडून बाळका जेजूची देख घेवून चलता क्रिस्ताचे साक्षी जावून. यात्रिकामी परवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी परवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी. नष्ट मोगान वेंगून बेविश्वास पयस करून सत मांडून फुडार सोम्याच्या हातान ठेकून अत्रेतांव क्रिस्ता सारके जावून. हर कश्ट नष्ट मोगान वेंगून बेविश्वास पयस करून सत मांडून फुडार सोम्याच्या हातान ठेकून अत्रेतांव क्रिस्ता सारके जावून. यात्रिकामी परवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी परवशाचे यात्रिकामी ल्हान मेटांनी सरचे यात्रिकामी.
बाळका जेजू ते बो मोगाळ भक्तिकानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां मोगाचो स्वागत. ल्हाना भुरग्यां भाशेन जाल्ल्या करीत तुमी सर्गेंच्या राजांत रिक्षिनांत म्हूण जेजून परगटल्लें उतर सारकें समजून तेंची येयल्ली सांतीन म्हळ्यार बाळका जेजूचें ल्हानफल सांत तेरेस. असली जिणी आमच्या साद्या जिवितांत आमी कशें जियेवेत म्हूण फाटल्या 9 दिसांनी बाळका जेजूच्या सांत तेरेसाच्या शिकवणे मुखांत आमी नियाळ केलो. जशें एक धाकटुळें बाळ आपल्या आवय बापायचेर होंदवन आसतना सगळें काम तिन्स करतात आनी बाळशें सुशेगात आसता, तशेंच सर संगतींनी आमी सोम्याच्या पासलेंत आसून सुशेगात रावचेंच सांत तेरेसाच्या शिकवणेचो तीर. हे मनांत दवन ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो विशय ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळतल्या. आज आमची काळजां दिनवासनेन उमाळटात. कसलोच दबाव वा वत्तड नासतना येद्या व्हडा संख्यान आज आमी हांगासर आयल्यावन तर बाळका जेजूचो स्पर्श आनी अनुभव आमकां हर एकल्याक जाला म्हणलें सत. ह्या पासून आमी देवाक अर्गां दिता. जेजूचें मानकुळें खालपण बापाक मानवालें आनी ताका लागून ताणें ताका उंच उबारलें. तेंच मानकुळें खालपण आमच्या जिवितांती वाडोवन रुतां जावं दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हाचे बराबर ह्या मेसाच्या तेसावां पासून आनी बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पासून मागया. मंगळूर दिएसिसीचे निवृत्त बिसायब अधिक मानादीक दोतोर एलोशियस पॉल सोस सहा बेटोनी करच्या याजकां बराबर प्रवेश गीत गावन मेसाची सुरवात करया. सर्व आतां उबी रावया. तुमच्या करतल्यांनी गीत संको 4 दयेकन उबी रावया. Papa, tuja
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. बाळूक जेजू ते मोगाच्या भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, बाळूक जेजूची वार्षिक परब व्हडा संभ्रमान दाबाजान आचरण करच्या खातीर आमी हांगासर पावल्या. आज भुरग्यां खातीर हे मीस भेटोवच्याक येवजण गेलां आनी त्या खातीर आमी आसाव. त्या खातीर आमची भुरगीं, तुमी वडिलां तुमच्या भुरग्यांक ल्हानाक आनी व्हडांक आपणान आयल्यात. ल्हान ल्हान मेटां काडन आमच्या जिणेंत शांतीपण जोडूंक, बुरवोशाचें जिवन जियोंक आमचें प्रयत्न राजे म्हणलो संदेश आसा. ल्हान ल्हान मेटां, भुरगीं ल्हान, आनी तांकां देखून ल्हान ल्हान संगतींनी कशें तांणी देवाक मेचोवचें बरी जियेचें म्हणलें तें वडिलांनी तांकां सांगचें. वडिलांची जबाबदारी ही तुमच्या भुरग्यांक ल्हान तावनूच भाग्यवंतपणान, भक्तीपणान, देवाच्या मोगान, देवाच्या भिरांतीन वाडोवंक तुमी तुमची जबाबदारी वयशिल्ल्यार मात्र आयचो हो संदेश ल्हान ल्हान मेटा, ल्हान ल्हान कामां करन देवाक मेचोवचें तें तुमी तांकां शिकयचें. तें करच्या खातीर बाळूक जेजू कडेन आमी मागया, प्रत्येक तरान मागया. बाळूक जेजू आज ह्या भुरग्यांक बेसांव दिवं दी. बाळूक जेजू तांकां चड आनी चड सांगात दिवं दी आनी तांची जिणी त्याच प्रमाणे बाळूक जेजूक मेचोवची ती जियोंक तांकां कृपानी आदार बाळूक जेजू मुखांतर मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. भावानो भयणीनो, हें मिसाचें बलिदान फावो बरी भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय, आमची पातकां आमी वळखुया. देवाची काकूळट आनी भक्तांनी मागया आनी प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या वेळार आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोत भगेवो सदां जावंकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sonia,
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणार. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे क्यास्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमचे सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलेलो तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिंपडायल्या त्या सगळ्या देशांतलीं आनी सगळ्या राष्ट्रांतलीं आनी सगळ्या जाग्या वयलीं एकठांय करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. आनी ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडिल्लीं त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. देवाचें उतर हें. Paryagar Shivna
त्या वरना चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक हांव देवन आसा सर्वेस्परा सवे आसा कापून संपूर्ण सुटकाताचे तावन स्वेता सर्वेस्परा सवे आसा कापून संपूर्ण सुटकाताचे तावन स्वेता. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळटीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीन भावना तसल्या दायजाक आयती केल्यांत. अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सडवणेक देवाची पदवी बावार्ता मरिफात आमकां तुमकां शाबीत सांबाळटली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपूण व्हरतलो. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेता.
बापाची महिमा पुता मरेपात परगड जावच्याक म्हजे नावे तुमी कितें विसरल्यारी हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नावे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचे उतर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan tuka somia Jesu. Maima tuka somia Jesu. Hallelujah. Hallelujah. ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावानो आनी भयणीनो, बापय आनी पोतू विपरीत दोव पडल्ल्या मैदानांत सोमकोन आसले. बापय मुखार मेटां काडीत वेतालो, फाटल्यान पोतो बापाय फाटल्यान येतालो. बापय जाल्यार कितेंच चिंती नासतना आपले मेटां काडन मुखार वेतालो, पूण फाटल्यान वेसो पोतो बापायच्या त्या मेटा वयर आपले ल्हान मेटां दवरून जोगासणेन बापायच्या फाटल्यान समुखातालो. मैदानाच्या अखरेक पावतना पोतो फाटीं पळयता आनी मेटांची आच्छ्यो एकच ताका दिसतात, व्हड मात्र ल्हान दिसनात. आनी बापाय कडेन तो पूत सांगता, पप्पा आमी दोगां चल्ल्या ग्रावंडांत मैदानांत, पूण मेटां एक एकच आसात. ताका बापय गोवन मेटां पळोवन म्हणालो, पुता म्हज्या मेटांनी जोगासणेन तूं सोमकोन आयिल्ल्यान एकच एक मेट दिसता. तुजी मेटां म्हज्या मेटां भितर लिपल्यांत. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावानो आनी भयणीनो, ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. आज आमी 2 जुबली आचरण करता. जेजूची जल्माची जुबली 2025 आनी ल्हानफूल तेरेजाक सांत म्हणपा सारन 100 वर्सां सरतना थोडी वर्सां जियेल्ली ल्हानफूल तेरेज कांय व्हडलें कामांक करूंक नात, व्हडली मेटां तिणें काडूंक नात. तिणें काडिल्ल्या ल्हान मेटांनी भितरल्या त्या कॉन्वेंटांत रावून काडिल्ल्या त्या ल्हान मेटांनी आधुनीक संवसाराची महान सांतीन म्हणून ती आज नावाडल्या. पापसाहेब पियोस धव्यांनी उतरां म्हणली, ल्हानफूल तेरेज आधुनीक संवसाराची महान सांतीन. तशेंच पापसाहेब पियोस 11व्यान म्हणली उतरां, ल्हानफूल तेरेज जावन आसा जिवंत देवाचें उतार. म्हणटा आसतना मोगाचनो मेयाच्या 17 तारीख 1925 तिका सांतीण म्हूण पास सारलें. आनी दुसऱ्यान आज आमी क्रिस्ताची जल्माची 2025 वर्सां सरता आसतना ताची जुबली आमी आचरण करता. ही जुबली आचरण आमच्या पवित्र सभेक आयिल्ली 13व्या शतमानांत बोनिफास पापसाहेब बोनिफास 7व्यान हे आरंभ केलें. आनी 100 वर्सांक एक पटी जुबली आचरण करीत जाय म्हणून ठराव ताणें पासार केलो. पूण 1350 पापसाहेब क्लेमेंटान 50 वर्सांक एक पटी जुबली आचरण करीत जाय म्हणून सांगलें. 1470 पावल दुसऱ्या पापसाहेबान 25 वर्सांक एक पटी ही जुबली आचरण करीत जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी आचरण करची जुबली 2 रितीची आसात, ऑर्डिनरी आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सादे आनी विशिश्ट जुबली.
आणि तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे 1925 आमी सुवार्थेची जुबली आचरण केली. 1950 मागण्याची जुबली आचरण केली. 1975 नवीकरणची जुबली आचरण केली. 2020 जेजूच्या जल्माची 2000 वर्सांची जुबली आमी आचरण केली असताना मोगाच्या भावन आणि भयणीनो, ही जुबली आचरण करता आसतना आमी आमच्या नियाळाक काडुल्लो विशय जावन आसा ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. बरवसो कोणाचेर? आज बरवसो आमी बांदल्ल्या घराचेर दवरता, आमच्या कामाचेर दवरता, आमच्या भलायकेचेर दवरता ना. ते खंयचेय आमकां हाताक मेळना. तर आमी बरवसो दवरीत जाय कोणाचेर? देवाचेर. तर कित्या खातीर देवाचेर आमी बरवसो दवरूंक जाय? आमकां प्रूफ जाय. पळया, आज आमी आधुनीक संवसारार जियेता. खंयचें देवाचें उतर आमी आयकल्यार आज थोड्यांनी विचारचें सवाल जावन आसा, ताका प्रूफ कालें आसा. प्रूव इट. तर देवाचेर आमी कित्याक बरवसो दवरीत जाय? देवाचेर बरवसो दवरन आमी काडची ती ल्हान मेटां आमकां देवाचे विशेष आशीर्वाद जोडूंक आमकां प्रेरण दिता. तर देवाचेर आमी बरवसो दवर जाय. कित्याक म्हळ्यार देव बदलाना. देव बदलाना, मनीस बदलाता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 8वी बळ सांगता, देव आदी आसले बरी आतां आनी मुखारी तसोच आसतलो. ताचे थंय खंयचेंच चंचलपण आसचें ना. जाकोबाचें पत्र 1 अध्याय 17वी वळ म्हणटा आसतना देव केदींकच बदलाना आनी आमी देवाचेर बरवसो दवर जाय. कित्याक म्हळ्यार तुजें नांव ताका कळीत आसा. नांव कळीत आसा म्हळ्यार म्हजे विशयान कितेंगी ताका कळीत आसा म्हण आमी सांगता. पळय, तो म्हाका गोत्ता, वो म्हाका गोत्ता म्हणटा आसतना आमी कालें सांगता गोत्त आसा म्हणटा आसतना ताचे विशयान म्हाका इल्लेशें कळीत आसा. देवाक तुजें नांव कळीत आसा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, तुजें नांव म्हज्या ताळा हातार हांवें बरोवन दवरलां. दुसऱ्यान आमी देवाचेर कित्याक बरवसो दवरीत जाय? तो फटी मारिना. तुजे विशयन सदांच चिंता. मनशाचें उतरां 2 आसतात, वैगी न्ही. इगर्जेच्या ग्राउंडार एक उलयता, इगर्जेच्या ग्राउंड उतरल्या उपरांत आनी एकच मनीस जाता, वैगी न्ही. घरा एका रितीन आसतात, भायर आनी एका रितीन आसतात. आमची भुरगीं तशेंच घरा भितर बरीं आसतात, भायर गेल्ल्या क्षण ताची भुरगीं म्हूण डावट जाता आमकां थोडे पटी. असताना देव पटी मारिना. तुजे विशयन सदांच चिंता तो. कित्याक गणन पुस्तकांत अध्याय 23 वाक्य 19 मनशा बरी देव 2 जिबे सोनी. तो कितें सांगता तें तशेंच तो करता. तिसरें, देवाचेर कित्याक आमी बरवसो दवरीत जाय? आमच्या ल्हान मेटांक देवाचेर दवरसो बरवसो आमकां प्रेरण. तो तुजे तर्फी झुजता. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता 14 अध्याय 14वी वळ, जुजू तुजे न्हय, जुजू मोजें जावन आसा. आज सबार क्रिस्तांवांक एक भे आसा, कोणेंगी आमकां कितेंगी कर्ण घाला ना जाल्यार आमच्या घरा अशें घडचें ना. तर देव तुजे तर्फी आसा जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना. देवाचेर तुजो बरवसो तुवें दवरलाय जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना. कित्याक जुजू तुजें न्हय, जुजू देवाचें जावन आसा. चवथें मोगाशनो, देव दिता. देव आयन वेळार तुका केदाळा कितें जायगी तें खंडिती तो तुका दिता. आज ह्या पुणशेतांत बसल्या तुमकां सगळ्यांक हांवें कितेंच सांगचें म्हणा, इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हांगा जमल्या जाल्यार देवान कितेंगी दिल्ल्यान तुमी हांगा आज आसात. तुमी मागल्या एक ल्हान मागण्याक तुमकां ताणें उदंड बेसांवांनी भरल्ल्याक इतली वावंट काडन तुमी ह्या पुणतळाक येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेते आसात. पंचवें, देवाचेर कित्याक आमी बरवसो दवरीत जाय? देवाक तुजे विशीं एक प्लॅन आसा. आय हॅव ए प्लॅन फॉर यू. आयचें पयलें वाचप तुमी चित दिवन आयकलें जाल्यार येरेमिया प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा, म्हाका
तुजे विशीं एक योजन आसा. नातल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक 25 वर्सां आदी तुमची स्थिती आतां आसची तुमची स्थिती तुमी पळयल्ली जाल्यार देवाचें योजन नातलें जाल्यार तुमी ह्या स्थितीक येवन पावते नातल्यात. खंयच्या की सकयल्या स्थितींत हांव तुमकां देवान आज वयर हाडलां. तुमचे तर्फे जावंक ना, तुमच्या भुरग्यां मरिफात तुमकां बेसांवां ताणें दिल्यांत आस. कित्याक देवाचें योजन विचित्र जावन आसा. सोवे कित्या खातीर आमी देवा थंय भोवार्थ या बरोवचो दवरी जय. तुजे सांगाता सदांच तो आसा. आज आमच्या सांगाता कोण आसात की नांत की कळीत ना. आज भुरग्यानो तुमच्या सांगाता आज कोण आसा? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप. कित्याक म्हळ्यार आज भुरगीं घरा चड उलयनात वय गे न्ही. उज्जूनचे मात चड उलोवंक तांकां वेळ ना. कालें इसारल्यार म्हाका स्टडी करूंक आसा, स्टडी करूंक आसा. स्टडी कालें करतात देव जाणा. ह्या भुरग्या पर्यंत एक यूथ म्हजे कडच्यान येवन रितिऱ्याच्या वेळार म्हाका येवन म्हणालो, फादर तुमी इंस्टाग्रामांत आसात गी. म्हाका किलोग्राम मात्र गोत्ताले, इंस्टाग्राम गोत्तू नाटले. तेंका आले रे इंस्टाग्राम म्हळें तें एक ॲप फादर. म्हज्या इंस्टाग्रामांत 38,000 फॉलोवर्स आसात म्हणालो. यप्प देवा व्हडलो मनीस म्हूण चिंतलें हांवें. ताच्या उपरांत म्हणालो तुमी फेसबुकार आसात गे. हांवें सांगलें वय वय आसा आसा. हें फेस हें बुक म्हळें तें 2 विंगड करूंक जायना फादर. एकत तें ॲपत 5,000 फ्रेंड्स आसात म्हणालो. व्हडलो मनीस जालो. व्हॉट्सअपार आसात गे म्हणालो. मर्यादो सोनोजोने म्हण व्हॉट्सअपार आसा म्हळें. तांतू तुमी ग्रुपांत आसात गे. ना रे धर्मस्थळ ग्रुपांत आमकां घालनात रे म्हळें हांवें. ते धर्मस्थळाचे ग्रुप न्हय फादर, व्हॉट्सअपांत ग्रुपांत हांव 4 ग्रुपाचो एडमीन म्हणालो. देवा म्हज्या. मागीर अशें म्हणून गेल्लो रितिरेक ना तो गेला बाईक काण घेवन. 4 वरार फिरगज विगार येवन म्हणालो सकाळी एक यूथ आयिल्लो न्ही फादर, ताका एक्सिडेंट जाला खंय आस्पत्रेंत भरती जाला, 5 फ्रॅक्चर जाला. एक 4.5 वरार आमी या गी म्हणा. हांवें म्हळें हांव येना फादर म्हळें. हांव येना. कित्याक तो व्हडलो मनीस फादर. इंस्टाग्रामांत 38,000, फेसबुकार 5,000 आनी व्हॉट्सअपार इतले कोण घेयात. तांतू अर्ध्याक अर्द आस्पत्र्याक आयल्यार हांव पांयां पोंदां मोडोन मरता. हांव येना म्हळें. ताका पाद्राब म्हणालो ना ना हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. विगार तापोवन व्हरता जाल्यार ताका मुखार सोडल्यार हांव फाटल्यान सेफ म्हळें. तुमी मुखार वच हांव फाटल्यान येता म्हळें. जाल्यार म्हजें हृदय धडा 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 धडायतालें. आस्पत्रेच्या वार्डाक वचून पळयता 4 मूस भोंवतात. 4 मूस. तें ताच्या वयर रावंक ती मम्मी सोडते ना. तूं अलग अशें करत्या. हाचे पाय दोरी घालून वयर गेल्यात. हांव गेलो आनी म्हळें इंस्टाग्रामाचे कोणी येवनात ते रे पुता म्हळें. ताका तो म्हणालो फोटो पायाची फोटो घाल्ली फादर सगळ्यांनी अशें घाला म्हणालो. मोगाच्या भुरग्यानो आज आमी एका रितीच्या संवसारार आसाव की फेसबुक व्हॉट्सअप पुरा सर्वस्व म्हूण आमी चिंतलां. आवय बापाय कडेन आमकां टायम दिवंक ना. तांचेर भरवसो दवरूंक आमचे कडेन वेळ ना. तांचे कडेन उलोवंक आमचे कडेन वेळ ना. पूण हें सगळें वेतेलें कोणी येनात तुमकां. लास्टाक तुमी तापांत न्हिदल्यात जाल्यार तुमचे वयर तंड कुडको घाली जे इंस्टाग्रामाचे कोणी येवन घालनात, फेसबुकांत आसले कोणी येवन घालनात, मम्मीन या डॅडीन घाली जाय. तर आमचो बरोवसो खंय आसा, खंय दवरला आमी. आमी काडची ल्हान ल्हान मेटा मोगाच्यानो. देवाचें उतर सांगता हांव आसा तुमच्या सांगाता. तर मोगाच्यो भुरग्यानो आनी आवय बापायनो ह्या फेस्ताच्या वेळार पळया जेजू ल्हान संगतीचो देव. व्हड संगतीचो देव न्हय, ल्हान ल्हान संगती ताणें आमच्या गमनाक हाडल्यो. व्हडल्या गांवांत तो जल्मोंक ना, ल्हान हळ्ळेंत तो जल्मलो. ल्हान संगती विशेंत तो उलयलो. सासवाचो कण 12 जाणां पागींक ताणें नेमलें. ल्हान मनीस ते व्हड मनीस न्हय समाजेंत.
ल्हान संगती विशयी उलयलो आनी ल्हान संगती उपयोग करून व्हडली आसर ताणें केली 5 सुणे 2 मासल्यो तर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तर आमचो देव ल्हान संगतीचो देव जाल्यार आमी एक ल्हान मेटां ताचे कुशीक काडिल्ल्या वेळार खंडीत जावनी देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता तर ह्या फेस्ताच्या संदर्भार आमी काडी जैत जाल्ली 4 ल्हान मेटां खंयची एक मेट तुमची जिणी बदला देवा थंय पाटी परता आज खंयच्या गांवाक आमी येता जाल्यार गुगल मॅप घालून येता सबारपटी गुगल मॅप आमकां आनी एक आड वाट दाखयता वचोंक जाल्लो जागो परत्यान गुंडायता परत्यान आमी पाटी हे जाय पडता तशेंच मोगाशनो ह्या आधुनीक संवसाराच्या जाळांत सांपडलेली आमी आज देवा तावन मस्त 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 पयस गेले हांव ताका जुबले वचें वर्स म्हळ्यार संभ्रम न्हय मोगाशा भावन आनी भयणीनो जुबले वचें वर्स म्हळ्यार बेसांव जुबले वचें वर्स म्हळ्यार पाटी परतोवचें जुबले वचें वर्स म्हळ्यार देवाक खरेपणी आमी वळखून घेवचें जावन आसा त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजे थंय तुमी पाटी येया आमची समकल्ली वाट एक फावटी पळोवया आमी सोम्याच्या मेटांनी समकते आसावंगी हें पयलें मेट दुसरें पोरणे विसर्न बरवशाची मेटां काडया कितेंगी घडलां आदल्या जिवितांत तेंच चुईंग गम साबुल्ले बरीं सापचें नाका हांगा तुमी पती पतीण आसात भुरगीं आसात भुरग्यान कितेंगी एक ल्हान सूख केल्या ती परत्यान 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 साबा नाकात साबार घरांनी हांवें पळयलां भुरग्यांनी एक ग्लास एक फुटयलो जाल्यार 6 म्हयने ताचे विशयी उलयतात केदाळा केदाळा ह्या भुरग्यांनी ग्लास काण गेलो की घट्ट धर दवरलय तुज्या मांड्यार आतां परत्यान फुटोवन घाल नाका आयिल्ल्या सैऱ्यान धैर्यान गेड्या पुरा यंत बिकरना कट्टे पूण शेताक गेल्ली 200 रुपये दिवन कप्पाडले गो एक फटी च्या पिवून ताणें फुटोवन घालें हें ल्हान एक उदाहरण तशेंच कुटुंबा जिवितांत सबार संगती घडतात तें लोड करून माळ्यार घालून दवरनाकात पोरणे सोण्णो बरवशाच्या कुशीन मेटांक काडा तिसरें मोगाशा भावन आनी भयणीनो जोडुल्ले हात सोडोवंक शिका जोडुल्ले हात सोडोवंक शिका खाली हात जोडल्यार पावना जोडल्या उपरांत बेसावन तुमकां मेळ्ळां जाल्यार तें सोडोवन हेरांक दिवंक शिका ह्या जुबलेवाच्या वर्सा खाली हात जोडल्यार पावना हात सोडोवंक आमी शिकत जाय मातेवाचो वांजेल 25 अध्याय वळ 35 हांव भुकेल्लो हांव तानेल्लो हांव एकसुरो आसलो तुमी म्हाका खावंक दिलें पियोंक दिलें म्हजी भेट केली म्हणटा आसतना मोगाचेनो सर्गाक वचोंक सत्तू मेळटा मातेवाच्या वांजेलांत 25 अध्यायांत ती मेळटात ती हात जोड रावल्ल्या वेळार मेळनात हात सोडयल्ल्या वेळार ती मेळटात मात्र न्ही मोगाचेनो चवथें आमी आचरण करचे सक्रामेंत संभ्रम जावचे नाका आमचे सक्रामेंत आचरण जावन दित हर एक सक्रामेंत आज बावतिस्म जावन दी कुंभार जावन दी संभ्रम जाला आचरण ना त्या देखून संभ्रमाचरणी आचरण करूंक तो कुंभाराचो सक्रामेंत येवकरिस्त खरेपणी आमी जियोंक शिकिल्ल्या वेळार मोगाचेनो ते सक्रामेंत आमकां बरवशाच्या कुशीन एक ल्हान मेट काडूंक प्रेरण दितात साहेबान सांगलें आवय बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शक जावन आसात कित्याक त्या भुरग्यांक तुमी त्या दीस बावतिस्म घेताना दोनी हातांनी धरून तुमी सांगलें उतर तुमकां उडासा सागीन आंगी गोत्तना ह्या भुरग्याक बोवाडतान हांव वागयता म्हणटा आसतना तुमी भास दिल्ली मोगाचेनो आज ती भास बरवशाच्या खुशीन कित्याक आज बरवसो ना भुरग्यांक ल्हान ल्हान संगतींनी ती निराश जातात ल्हान ल्हान फेल्युर्स तांकां निराशपणाक व्हरतात पण आज आमच्या भुरग्यांक जाय बरवसो
मुखार वचोंक एक प्रेरण तर आवय बापयनो तांकां तुमी भरवशान वागयता जाल्यार त्या ल्हान मेटांनी ती मुखार समकतली आनी खंडीत जावनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां मेळटली आनी हो बरवसो आमकां दिता हें पुणशेत बाळोकू जेजू. कितल्या भावार्थान तूं म्हजे थंय येता गे, तितल्या व्हड मापान हांव तुका आशिर्वादीत करता म्हणून तो आमकां बसयता जाल्यार ताच्या सावळेंत आसची आमी बरवशाची जिणी जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. दयाकन उबी रावा. आमची मागणी देवाक आमी भेटोवया. ताची आशिर्वादां आमचेर प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यांचेर तो वचून दी. आमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन मेळोवन दी आनी ह्या भुरग्यांचो फुडार देवाच्या कुशे प्रमाणे तो बरो जावन दी म्हणून आमी मागया. तुमची जबाब जावन दी. हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारके गवळी दितलो. जेरेमिया अध्याय 3 वळ 15. बापा, आमच्या सर संपूर्ण गवल्या इगस्मतेचे मुखेलपण घेतलेल्या पापासाहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पित हांव. तांणी बरवशाच्या मेटांनी चलून तुज्या काळजा सारके गवळी जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या कश्ट आनवारांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासण पारकूंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावलां. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळी 3 आनी 4. बापा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवशाची यात्रेक जावन आमी फुडें समकतना आमच्या कश्टा आनवारांनी धैर्य सांडिनासतना सोंसणिकायेन सगळे स्विकार करून आमच्या जिवितांत तिरासानेन सांबाळूंक आमकां बरवशाची मनशां कर म्हूण मागता. आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें रायां पासत आनी अधिकाऱ्यां हुद्द्यार आसलेल्यां पासत मागा जाय. तिमोथीक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वळ 2. बाप्पा, आमच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्या पासत आमी मागता. संविधानाची मूळ तत्वां उखलून धर, सामाजीक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून समेस्तांच्या उदरगते पासत वावरूंक जायसची कृपा लाभय म्हूण मागता. खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सक्टांपरास चड दान घालें. लूक अध्याय 21 वळ 3. बापा, आपणा लागीं आसलेल्यांतले उडोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंदी येवचेना तेवशीन
उदारपण दाखयलेल्या सवडांनी पासत मागताव. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुझे आशिर्वाद घाल आनी 100 वंट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागताव. ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस जावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत. तांकां उपाशी फाटीं धाडूंक म्हाका खुशी ना. मातेव अध्याय 15 वळ 32. बापा, फाटल्या 10 दिसांतावन तुज्या पुताची अनभूक आशेवन ह्या पुणतलाक भेट दिल्ल्या भक्तिका पासत मागता. तांच्या लौकीक गरजा सवे तुज्या आत्मीक तान भूक तूं थांबल आनी जे कितें तूं तांच्या हातांत घालताय ते तुजी खुशी म्हूण समजोवची जंतिकाय तांकां दी म्हूण मागता. जशेंच भुरग्यांच्या पेस संभ्रून आसा हांगासर असल्या भुरग्यांची पासत मागता. जिवीत बांदून हाडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांतावनूच बापाक भेटोवया. सुम्या जेजू, तुवें म्हणलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणून. तुजें फेस्ताचें मीस ल्हान भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान दवरलें आसता. सुम्या जेजू, ह्या हांगासर आयिल्ल्या सर्व भुरग्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांणी ल्हान ल्हान कामां करचीं तीं तुका मेचोवचें बरी तीं करून दीत. बऱ्या फुडारा खातीर बऱ्यो आलोचन्यो तांच्या मोतींत तूं घाल. बरीं भुरगीं उपरांत सामाजीक आनी ते पवित्र सभेक बरे नागरीक तांणी जायशें तसले निर्धार तांणी करतना तांच्या आवय बापायनी प्रत्येक तरान तांकां सारकें मार्गदर्शन दिवंक तांकां तुजो आदार करपा दी. हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमच्या करतिलेंत गीत संको 16-16. Adonai, Bapa.
म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोना आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. भावांनो भयणीनो, मिसाचो भोव पवित्र वांटो आतां आयला. कॉन्सेक्रासवाचो वेळ वो तुमी खंय आसल्यार हांगासर आल्तारीर उंडो आनी वायन आसा. जेजू हांगासर हजर जावन ताच्याच कुडींत आनी रक्तान बदलची ती पवित्र घडी भक्तीपणान तुमी हातूंत भाग घेवंक तुमकां उलो दिता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारू तेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. जेजू आमच्या आल्तारीर हजर आसा. वो आमचो भावार्थ. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदोर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवन फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्ये देवाचे माये संगती भगेवन दंतान सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. भावानो भयणीनो, देवाची भुरगीं आमी भावार्थान एकवटून आसा. एकूट आम तशें हांगासर जमल्या आसता. आमच्या सर्गीच्या बापाक उलो मारया. जेजून आमकां शिकयल्लें तें आमच्या बापाचें मागणें आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. तुमी म्हज्या देवचे म्हाका पावना तुमच्या म्हाका भलायकी मेळटली. दय करून बसा. जे हांगा धर्म भयणी आसात सिस्टर्स दय करून हांगासर सॅक्रिस्टीक येया. Sisters, please do come to the sacristy. भोवन आनी भयणीनो, जायती मांडावळ गेल्ली जाल्यार तुमी इतल्या संख्येन आयल्यात चेअरान तेणे येणे जाल्यांत त्या देखून कोणी गर्दी करिनासतना भक्तीपणान हो पवित्र कुमगार तुमी सेवचो. स्वयंसेवक दयकर्न याजकांक आनी सिस्टरांक तुमकां नमियरलेल्या जाग्याक आपोवन व्हरून कुमगार व्यवस्थित ರೀತಿನ ಹರಿ एकल्याक मेळचे बरी तुमी पळोवचे. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. भाऊन आणि भयणीनो, फाटल्या 9 दिसांनी नवेन आदारण आज ह्या बाळका जेजूची वार्षिक परब आमी संभ्रमते आसा. ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी जेजूचेर बरवसून जिवंक कशें सांत तेरेस एक बाळूक जेजू देवाचो एकलोच पूत आमचे खातीर इमॅन्युएल जालो. आमचे संगी जिवंक आयलो. पवित्र युकरिस्तान तोच जेजू आमचे संगी आतां आयला. आमचे संगी तो रावंक आशेता. कितले व्हड बेसांव आमचे. ते देखून जे कोणी कुमगार घेतला तुमचे दोळे तुमी धांपा. तेणे हेणे पळोवन डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात. भोव पवित्र आनी आमोलीक घडी ही. म्हजो आनी तुजो राय हांवें आराधन करचो. म्हाका सदां राखचो सांबाळचो देव म्हज्या काळजांत आयला. ना फावो हांव तरी तो सदांच म्हजे संगी जिवंक आशेता. इमॅन्युएल त्या बाळ जेजूक हांगासर आमी मान करता.
आणि आज विशेष रितीन तो या पवित्र युकरिस्तान फेस्ताच्या संदर्भे आमच्या काळजांत येताना ताचो अनुभव करया, ताचे लागीं उलोवया. फाटल्या हर एका दिसांनी, ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचेर वतलेल्या बेसावां खातीर मात्र न्ही आमी मागिल्ल्या वेळार तो आमकां सदांच ताच्या आशिर्वादान भरचे खातीर, ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार रित्या हातांनी पाटी धाडिनासतना ताणें आमकां बेसवांनी भरलेले खातीर, जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या वर्सांत ही परब संभ्रमूंक ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घा देवया. जे कितें तें सावन घेवन तुमी हांगासर ह्या गुड्याक आयल्यात, पुणशेताक पावल्यात, जेजू लागीं खतखतीत बावार्थान उसान सांगा. हेर संगती खातीर मागतना जेजू कडेन सांगा, जेजू म्हाका तूं जाय. कित्याक जेजू आसा, उरलें सक्कड आमकां आसा. तुझो मोग सौम्या वावते झरी सारको, अर्थमीक सुखे दाडीत भरवोसो. तुझो मोग सौम्या वावते झरी सारको, अर्थमीक सुखे दाडीत भरवोसो. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटा काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. जेजू हांव तुका अर्घा दितां. कशें एक ल्हान बाळशें ताच्या आवय बापायच्या हातांत आपणाकच सुरक्षीत अनुभव करता. ताका तें जाणा सौम्या, म्हजी आवय बापाय सगळें म्हजे खातीर करतात म्हणून. तशेंच आज हांवें म्हाकाच तुज्या हातांत समर्पितां. म्हाका कितेंच विचारूंक ना सौम्या. आज हांव फकत आज तुका अर्घा दितां जेजू. तो सुरक्षीत अनुभव, सेफ फिलींग म्हाकाय तूं दी जेजू. तुझो मोग सौम्या वावते झरी सारको, अर्थमीक सुखे दाडीत भरवोसो. तुझो मोग सौम्या वावते झरी सारको, अर्थमीक सुखे दाडीत भरवोसो. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव देम कुरी मेटां काडताना, पडनाशे हात दिवंक चलय म्हाका. सर्व आमी दोळे आमचे धांपया. आमचे थंय आयिल्ल्या जेजूचो अनुभव जोडया. आमी कितेंच करचें नाका, कितेंच चिंतचें नाका. सगळें तोच करता, तोच सांबाळटा, तोच चलयता. आनी ह्याच भरवशान आमी हांगासर आयल्या. आनी होच तो ल्हान मेटांनी
बरोवशाची जीण सारसो आमचो शेवट. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडटाना पडनाशे हात दिवन चलय म्हाका. दयाकन उभी रावा. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसत जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उचारून सर्गार तुका सासनाक नांवाडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. 2 संगती. जर सियोना पेस जेनिता सल्डाना हांचे कुटुंबाची आसात जाल्यार पानीर तावन तुमी दयेकरून हांगासर थंय नामान बाळोक जेजो ऑफिस आसा थंयसर वेचें. सियोना पेस जेनिता सल्डाना हांच्या कुटुंबाची पानीर तावन आसात जाल्यार नमान बाळोक जेजो हांगासर ऑफिसात तुमी वेचें. एक कार आसा KA 19 MQ 2157 दय करून तें कार आसल्या जाग्यातावन काडूंक तुमचे लागीं विनंती. बाळोक जेजूच्या बोमगाळ भक्तिकनो ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरोवशाची जिणी हो विशय घेवन बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमते आसा. वजेच्या पुरुष मुखांत्र ह्या संभ्रमाची सुरवात न्ही जाली आनी 9 दिसांचें नवें आमी आदारलें आनी आज आनी फाल्यां ह्या पवित्र पुणतळार आमी बाळका जेजूची वार्षिक परब संभ्रमते आसा.
आनी ह्या परबेक इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्यार तुमकां सुमेस्ता ह्या पुणशेताक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता आनी तुमकां सुमेस्तां ह्या फेस्ताचे हार्दिक शुभाशय आमी पाठयता. हॅपी फिस्ट. घट्ट दोन ताळयो बाळका जेजूक आमी दिवच्यो. भोवनूनी बडिनो जायती सरबराय आमी हांगासर केल्ली पूण थोडी अडचणी जाली कित्याक आमी केल्ली सरबराय पावोंक ना. त्या देखून तुमी आमकां समजोवचें आनी तुमी आदारसून सुदारसिल्ल्या खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या मिसांत प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात अदीक मनअदीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा आमचेच DSSचे आतां निवृत्त गवळी बाब. निवृत्त ते जाल्यात जाल्यारय तांच्या कामांनी तांच्या चटवटिकेनी ते केदींकच निवृत्त जावनात. रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. आनी हे आमचे गवळी बाप सदांच आमकां कर्मेलितांक लागशिले मात्र न्ही ह्या पुणशेताकी व्हड आदाराचे मार्गदर्शनाचे आनी हांगासर हांव चिंता खंयचेंय एक व्हड कार्य जाता जाल्यार जावं तें रिट्रीटाचें वा जावं तें वार्षिक फेस्ताचें गवळी बाब हें नासतना तें कार्य संपूर्ण जायना. आनी आमी तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार ते सदांच हस्त्या तोंडान आमकां सई म्हणटात मात्र न्ही आमच्या हर एका कामांत जावं तें हांगासर चलचें आध्यात्मीक काम जावं तें आमचें मिसांव काम वा हेर खंयचेंय काम आमकां सदांच उत्तेजन दिवचें मार्गदर्शन दिवचें आनी आमचे वयर अभिमानान भरचें. आयचे दिसा हे मिसाचें प्रधान याजकपण घेवन आमकां तांणी जेजूच्या बेसावांनी भरलां मात्र न्ही तांच्या हाजीरपणा मुखांतरच आमकां उत्तेजन दिलां. ह्या तांच्या व्हड मनाक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे सुमेस्ताचे नांवे आनी कर्मेलितांचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. हें कांय पावना तुमी इतले जण आसा तांकां घट्ट जोडून बरें. व्हेरी गूड थँक्यू. तांचे संगी आसात आमचे विगारवार मनअदीक बाब जेम्स डिसोजा तशेंच आमचे DSSचे याजक सेजारचे फिरगजेचे आनी आमचेच कर्मेलीत याजक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटना आयच्या ह्या मिसाच्या विशयाचेर अर्थाबरीत नियाळ दिल्ले जावन आसात मनअदीक बाब रोमन पिंटो. रोमन पिंटोची कांय वळख हांवें सांगचें म्हण ना. ते सकडांक मोगाचे आनी काळजाक लागशिले. पोर एकलो पाद्राप अशेंच उलयतना म्हणटालो फादर रोमन पिंटोचे 4 शर्मावंक गेल्यार एक यूट्यूब चॅनल घडयेन फेमस जाता म्हूण. कित्याक म्हळ्यार तांचो एक शर्माव यूट्यूबार पोस्ट केलो जाल्यार घडयांनी हजारांनी व्ह्यूज आसतात. तांचे एक नाटकीय रितीन मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक समजोवच्या प्रमाणे भास वापरन आमची सीदा सादी आनी गांवठी भास वापरन देवाचें उतर आमच्या मोतीक नटवचे बरी ते विवर दितात. फादर रोमन जायते पोटी तांकां हांवें हांगासर आपयल्लें पूण जायत्या हेर राटवळी धर्मान तांकां येवंक जावना पूण आयच्या दिसा ह्या मिसान ते आमचे संगी आसात. देवाच्या उतराचेर तांणी नियाळ दिला मात्र न्ही आनी मुखलें आराधन ते चलोवन व्हरतले. ह्या उपरांत चलचें कन्नड मेसी ते भेटयतले. फादर रोमन पिंटो आमचे वयर दाखयल्ल्या तुमच्या मोगाक आनी ह्या भक्तिकां वयर तुमी दवरल्या अभिमाना खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो फादर रोमन पिंटो. आयचें कॉयर चलोवन वेलां इन्फिंट जीजस चिल्ड्रन कॉयर भुरग्यांच्या ह्या मिसाक भुरग्यांचेंच कॉयर सायमन आमचो कॉयर मिस्त्री हाणें मुखेलपण गेलां. तुमचे सुमेस्ताचे नांवे ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक वाचपां वसल्ल्यांक आनी हांगासर आसच्या सक्कड भुरग्यांक ह्या जुबलेवाचे सुभाशय व्हडांनी घट्ट दोन ताळयो दिवच्यो. ह्या मिसांत जायतीं आमची भाव आनी भयणी ऑनलायनीर भाग्यते आसात. 9 दिसांचे नव्यान तांणी आदारलेलें आसा. फेस्त ती आमचे संगता संभ्रमतात. तुमी आमचे तोन पयस आसात जाल्यार तुमी आमच्या काळजान लागशिले. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. भोवन आनी भयणीनो वज्यांच्या पुरशांव जानेराच्या 4 तारखेर आमी काडलो आनी फाल्यां सांजेर 6 वरार 11चे मीस आसून येवकरिस्तीक पुरशांव आमी काडटले. 12 दिसांचो संभ्रम हांगासर चलता जाल्यार हें साध्य जालां तुमच्या उदार मना वरवीं तुमच्या देणगे वरवीं. थोड्यांनी पयशे दिले, थोड्यांनी वोजी हाडून दिली आनी जायतीं आमची स्वयंसेवकां हांगासर
दीस रात म्हणले बरी सकाळी 4 वरार आमी उठच्या पयलें ते येतात आनी आमी न्हिदोंक वेताना ते वेतात 10 वरां म्हणसर हांगासर ते वावर करतात कामाक रजा घाल ह्या सर्व दानींचेर बेनिफॅक्टरांचेर वेल विशन्साचेर आनी स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता भोवन आनी भयणीनो ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी 2 योजना जाहीर केल्ली आसात एक दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवचें आनी सांत तेरेजाक सांतीपणाक उबारून 100 वर्सां सोमचे संदर्भी 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम आनी ह्या दोनी योजना बाबतींत तुमी जायतो आदार आमकां दिल्लो आसा आनी खंडी जावन फेस्ता उपरांत तुमी आमचे संगता हात मेळयले जाल्यार न्हय 100 भुरग्यांक 200 भुरग्यांक आमकां आदार दिवंक जाता हांव कित्याक हें सांगता की म्हळ्यार मगाळ भोवन आनी भयणीनो कशें तुमी दान दिवंक मुखार आयल्यात गे तशेंच गरज विचारन आयिल्ल्यांचो संख्योय तितलोच आसा म्हळ्यार आमचे भोंवतणींच आमचेच भाव आनी भयणी जायते जाणां कश्ट रावतात जावं पुरो कॅन्सर पिडेक लागून जावं पुरो डायलिसिसाक लागून जावं पुरो बापूय सरला आवय सरला सिंगल पेरंट जावन आनी इतर जायत्या आर्थीक अडचणेक आमचेच मदली भाव आनी भयणी कश्ट जातात तुमी दिवचें दान आमी तांकांच फाटीं दिता कडी जावन बाळका जेजूतां जोडलेल्या तुमच्या बेसांवांनी तुमी हेरांक बेसांव जावंक उदार म्हूण दाखयचें म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां भोवन आनी भयणीनो ह्या क्रिसमस आनी ह्या वार्षिक फेस्ता संदर्भी आमी थोडी कॉम्पिटिशनां मांडून हाडली विजेत आनी दयेकन हांगा मुखार ह्या बेगीनच ह्या वेळपाड करचे नाका तांचें बहुमान वितरण आमी आतां करतले तुमी वेगीं उठून हांगा या मुखार या त्या पयले मगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी तुमी थंयसर ग्रोट्ट्या लागीं वेता आसतना थंयसर जुबलेवाच्या वर्साक लगती एक बोट आमी तयार केल्या आनी ती बोट जावन आसा आमचें जिवीत आनी ताच्या मुळान तुमकां दिसतात लारां आमकां मारची तेंतेसवां कश्ट नश्ट आनी तातूंत आसा कुरीस आनी कुरीस जावन आसा आमचें जिवीत घट धरचो एंकर तुमी कुटुंबाचे आयिल्लीं आसात फ्रेंड्स आयिल्लीं आसात बोटी भितर रिगा ह्या जुबलेवाच्या वर्साक एक सेल्फी काडा तशेंच सांत तेरेज आनी जेजूच्या ह्या जुबलेवाच्या संदर्भी आमी आपुरबायेचें एक एक्झिबिशन आसा केलां थंयसरी तुमी वसा सांत तेरेजाच्या जिविताचेर एक नदर मारा मात्र न्ही आमकां आयिल्लीं आपुरबायेचीं चार्टां वरयर दोरी आसल एकाच्या एक उंच म्हणले बरें आपुरबायेचीं चार्टां थंयसर आयिल्लीं आसात तेंय तुमी पळोवचें बाळका जेजूची आजापाची इमाज हांगासर आल्तारे पुणशेता भितर आसा थंय तुमी भेट दिवची आनी जेजूक तुमचो मान अर्पुचो भोवन आनी भयणीनो आतां हें मीस जातच बाब रोमन पिंटो मोटव्यान आराधान चलोवन व्हरतले कोणाक वेळ जाता तुमी थंयसर आपुरबायेचें रुचीक जेवण तयार केल्लें आसा तें तुमी सेवचें आनी उपरांत जे कोणाक इल्लोसो वेळ आसा तुमी आराधनान भाग घेया आनी उपरांत तुमी जेवणाक वशेत आनी मुखलें मीस 1 वरार कन्नडा भाशेंत आसतलें त्या उपरांत सांजेर 6 वरार जानसी दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरस आमचे संगी आसतलो आनी फाल्यांच्या दिसा आयचे बरीच मिसाची बलिदानां आसात सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली आनी 10:30 वरांचे मीस सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत बसत भेटोवचें अदीक मनदीक दोतोर एलायस फ्रँक आसनसोल दिएसीचे गवळी बाप आमचे संगी आसतले आनी त्या उपरांत 1 वरार मलयाळम मीस आनी सांजेर 6 वरार ह्या 12 दिसांच्या अत्मीक संभ्रमाचें संपणेचें मीस अदीक मनदीक बाप रुडॉल्फ डिसोजा भेटयतले आनी त्या उपरांत आमी अर्थबरीत रितीन भक्तीपणान युकरिस्तीक पुरशांव काडटले आदल्या वर्सा आमी हो युकरिस्तीक पुरशांव काडटना सुमार 5,000 लोक हांगासर आयसल्लो मिसाक आनी भक्तीपणान तांणी ह्या पुरशेवान भाग घेतलेले आसा तुमकांय ह्या पुरशेवाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता दय करून KA 20 ME 3973 हें वेहिकल तुमी खंय दवरलां तें काडचें परत्यान सांगता 3973 भोवन आनी भयणीनो क्रिसमसा बाबतींत आमी स्टार कॉम्पिटिशन आसा केल्लीं सुमार 30 स्टार आमकां आयिल्लीं होन्नावर तावन बेळा तावन नायनाड तावन नेल्लेडी तावन 4 कोणशा तावन तशेंच सिटी तावन आयिल्लीं आसात तांकां आमी ह्या वेळार बहुमान वितरण करतले गवळी बापांनी तांकां बहुमान दिवचें म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां पयलें इनाम वेता लविना डिसोजा आनी कुटाम शक्तीनगर तुमी बेगीनच हांगासर वयर येवचें आनी गवळी बापा तावन हें बहुमान स्विकार करचें दुसरें इनाम वेता एडलिन लोबो बिजय तावन
दुसरें इनाम वेता सॅविल सनविल फर्लतावन. पयलें इनाम हांगासर आसा लविना डिसोज आनी कुटाम शक्तीनगर. दुसरें इनाम वेता एडलिन लोबो विजय. वेगी वेगी या सेविल सॅनविल फर्लतावन. कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळून क्रिसमस कार्ड तयार करचें एक कॉम्पिटिशन आमी मांडून हाडलें आनी तातूंत पयलें इनाम वेता निशाल रुपेश विंड्रोज कॅस्टलिनो बेंदूरतावन. कुटुंबाच्या तेगांनी येवन हें कार्ड तयार करूंक आसलें. आनी दुसरें इनाम वेता जुविला रोबिन विजयतावन. तिसरें इनाम वेता लविटा रोशन आनी रेनशॉन डिसोजा नायनाडतावन. अपूर्बा येसो एक स्पर्धो कुटुंबाच्यांनी सांगाता येवन क्रिसमस कार्ड तयार करचें आसलें. लविटा रोशन आनी रेनशॉन डिसोजा नायनाडतावन. जे कोण कोर्डेल फिर्गसकार आसात फादर पाऊलुसो भाऊ ताची वणी आनी कुटुंबाची भुरगीं हांगासर तांणी कार्ड कॉम्पिटिशनांत भाग घेतला, स्टार कॉम्पिटिशनांत भाग घेतला. आतां चार्ट ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसलें जुबलेवाच्या वर्साक लक्ती जावन. पयली कॅटेगरी भुरग्यांक बोरवोसो पासारचीं ल्हान ल्हान कामां हें चार्ट ड्रॉइंग आसलें आनी हातूंत पयलें इनाम वेता जॉयस्टन क्रास्ता बेळातावन. दुसरें इनाम वेता जॉश्विन शॉन पिंटो कुलशेकर तावन. आनी तिसरें इनाम वेता एंजेलिका अंद्रादे देरेबैल तावन. भुरग्यांनी अप्रुबायेचीं चार्टां तयार केल्लीं आसात. तुमी थंयसर एक्झिबिशन कावंटराक वेतना तुमकां पळोवंक मेळटा. दुसरो कॅटेगरी आसलो क्रिस्ती कुटुंबां बोरवोसो पासारचीं हातेरां आनी हातूंत इनाम वेता ब्रायन नेझिल डिसोजा बेंदूरतावन. दुसरें इनाम वेता प्रमिळा मिनेझस केलरायतावन. आनी तिसरें इनाम फावो जाता जेश्मा डिसोजा नारंपाडीतावन. जेश्मा डिसोजा नारंपाडी. ओके, आतां गवळी बापांनी थंयच रावचें. तांकां ह्या फेस्ता संदर्भी आमच्या कोविंदाचे वडील उडासाची काणीक दिवन मान करूंक. जेश्मा कम. या आमच्या गवळी बापांक आमच्या कोविंदाचे वडील मनदीक बाब मेलविन डिकुन्ना आतां उडासाची काणीक दितात. तशेंच आमचे विगारवार बाप आसात मनदीक बाब जेम्स डिसोजा. तांणी मुखार येवन ही उडासाची काणीक स्विकार करची म्हणून विनंती करता. भोवन आनी भयणीनो, गवळी बापा लागीं आतां एक बेसांवाचें मागणें करूंक हांव उलो करतां. हें बाळूक जेजूक समर्पिल्लें पुणशेत आनी जायतीं तुमी तुमच्या भुरग्यांक हांगासर हाडून भेटयतात. आनी ह्या खातीर आमी एक तयार केल्लें हें भेटोवणेचें मेज आसा. हाचेर गवळी बापांनी बेसांव मागचें म्हणून हांव विनंती करतां. आमी सकडांनी एक घडी उबो रावचें. सर्गींच्या बापा, आमचे सगळें जिवीत तुजे भोंवती बांदून हाडिल्लें पळोवंक तूं संतोश्ताय. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक
एक किरकोळ बाळ जावन आमच्या मदें धाडलोय. ताचें बाळपण संभ्रमच्या ह्या पोनशताचेर उदंड मापान बेसांवां घाल्याक तुका आमी दिनवासतांव. आमच्या कुटुंबाक वर्तें बेसांव जावन दिल्ल्या आमच्या भुरग्यांनी जेजू बरी तुका आनी मनशांक मेचोल्लीं जावन कुडीन मतीन आनी आत्म्यान वाड जाय म्हणल्या आशेन बाळका जेजूच्या ह्या तेंपलांत समर्पितना वावुरच्या ह्या धाकटुल्या बाळकां बेटवणे मेजाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तुज्या मोगाची योजना सर्व आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत जारी जावन दित म्हूण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. गवळी बापा तावनो ह्या फेस्ताचो मोठो संदेश. ह्या पुनशताचो निर्देशक तशेंच सर्व कार्मेलीत याजक बाबांक म्हजे पयले सुवातेर हार्दिक उल्हास आनी बाळोक जेजूची प्रत्येक बेसांवां हांव मागतां. हांगासर हर एका वर्सा हे पुनशतांत बाळोक जेजूचें फेस्त नवें सवें व्हडा दाबाज्यान जावनूच आसा. हर एका वर्सा हांव एका म्हण मिसाक हांगा येता आनी इतल्या वर्सांनी हांव पळयत आसतना हे पुनशेत हांगासर मिसाचें बलिदान आनी तुमी येद्या व्हड्या संख्यान येवचें पळयतना न्ही जावन म्हाका संतोश आनी अभिमान भोगता. तुमी आमच्या दियेसेसीची भाव भयणी भक्तीपण तुमचें तें दर म्हूण दिसून येता. हें भक्तीपण तुमच्या जिणेंत जियोंक तुमचें बरें मोन आसूं दी. आज भुरग्यांचें फेस्त ह्या भुरग्यां खातीर हें मिसाचें बलिदान दवरलां. वडोल हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगिल्लें बरी भुरग्यां आमी आमची कशीं जायचे तें वडिलांचेर आवय बापायच्या मोतींत आसाचें आनी तें तुमी तुमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवन तें तुमी कार्यगत करीचे. ते दाळा मात्र तुमचीं भुरगीं बरी वाट धरतलीं. तुमचीं भुरगीं उपरांत तुमकां ती गरजेक ती पावतलीं. तुमच्या उतर प्रायर तुमचीं भुरगीं तुमच्या संगाता जायचे जाल्यार तुमी ल्हान आसतना तांकां कितल्या मोगान मार्गदर्शन दिवन तांकां तुमी व्हड करतात. ताचो प्रतिफळ तुमीच लुवतेल्यात. हें हांव कितले पटी सांगता मेळिल्ल्या वेळार पूण आमच्या वडिलांक साबार जाणांक तें मोतींत वसना कोणना या तांकां पुरसोद ना कोणना या आनी कितें पूण तें पुरसोद ना म्हणलें सवाल तुमचें तें आसूं नजो. तुमचीं भुरगीं देवान तुमकां दिल्लें देणें तें देवान तुमकां दिलां तें देवाक मेजोवचें बरी तांकां तुमी ल्हान व्हड करीचे. तुमच्या काजाराच्या दिसा तिसरें सवाल थंयसर सांगिल्लें देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां तुमी घेवंक आनी तांकां बावार्थान ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात गी. तुमी सांगाता त्या दाळा जाप दिल्ली वय आमी तयार आसा म्हूण तुमकां विसर पडला कोण ना. म्हाका विसर पडोवं ना. हांव रेस्पेक्ट करतना हीं सवालां हांवें विचारिल्लीं आसात आनी तुमी ती आयकल्लीं आसात जाप दिल्लीं आसात. भाव भयणीनो तुमकां हांवें उडास करचो. आमचीं भुरगीं बरीं भुरगीं जावन उराचे. आमचीं भुरगीं हर एका रितीन तुमकां आवय बापायक संतोश दिवचे तसलीं पवित्र सभेक संतोश दिवची तसलीं भुरगीं तुमचीं जायचे. तुमी तांकां तसलें मार्गदर्शन दिवचें म्हूण हांव तुमकां उलो दितां. हे मीस भुरग्यां खातीर दवरल्या खातीर ह्या पुनशताच्या वडिलांक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मुखांतर आमच्या भुरग्यांक एक मार्गदर्शन दिवची एक वाट हांगासर तुमी केल्या देखून तुमकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा. भुरग्यांनो तुमचें भविश्य तुमच्या हातांत आसा.
तुमचें भविश्य कितें तुमी जावंक शेतात तें सोम्याच्या बाळक जेजूच्या बेसावांनी तें तुमी जोडूंक शकतल्यात बाळक जेजूच्या त्या मोगान तुमी वाटशा जाल्यार भक्तीपणान तुमी वाटशा जाल्यार शर्मावान तुमकां पॉयंट्स दिल्ले ते पॉयंट्स तुमी उडास दवरल्यार आनी त्या प्रमाणे तुमी जियेल्यार खंडीत जावन तुमचें जीवन बरें जातलें बरें जावं दी म्हूण हांव आशात आनी मागता तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय बाळक जेजूची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या मोगाच्याचेर तो भरपूर वचून दी म्हूण मागता देव बरें करूं. देव बरें करूं. गवळी बापानो तुमच्या संदेशाक आनी तुमी भुरगीं हांगासर आसात बाळक जेजूचें पूण शेतांतय तुमकां व्हरतो अभिमान आसा. बाळक जेजूची भक्त तुमच्या कुटुंबांनी आसा आनी हें भक्त हें पूण शेत मुखार येजें जाल्यार आमकां याजकांची गरज आसा आनी उरलें तुमकां कळीत आसा. आमचो बाब विल्सन हांगासर आसा तो तुमकां उपरांत भेटतलो वा आमी केदाळय हांगासर उक्ते आसाव तुमी आमकां भेटयेत आनी देवाच्या सेवेक तुमकां समर्पण दिवेत. जायतीं जाणां सिस्टरां हांगासर आसात आनी तांणी ह्या वेळार कुमगार वांटूंक आमकां आदार दियांनी ह्या धर्मीक मेळाक मेळोवन देवाचे मिसांव मुखारसून व्हरच्याक आदार दिवचो. कडी जावन हांवें आतां DSCचे विशयान उलयना जाल्यार गवळी बापांक इल्लो राग येत. आमच्या DSCक विगार जाय आमकां मार्गदर्शन दिवंक आमकां पाठिंबो दिवंक आमच्या समाजाक खरें मुखेलपण दिवंक त्या देखून जावं DSCचे विगार जावं धर्मीक भाव वा भयणी आमच्या भुरग्यांक उदारपणान ह्या सेवेक दिवंक आमी वडिलांनी आमच्या कुटुंबांत प्रेरण दिवचें आनी तांणी सई घालतना आमी तांकां उदार मनान उखलून देवाच्या सेवेक दिवचें. देव बरें करूं. ह्या चिंतना सोवें गवळी बाप आतां आमकां निमाणें बेसांव दितले. सगळ्यांनी उबें रावचें. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे आतां हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. बाप रोमन पिंटो तें चलोवन व्हरतलें. जे कोणाक वेगळीं वचूंक जाय तुमी थंयसर जेवण तयार केल्लें आसा तें हर एकल्यांनी कांयच गडीबडी करनासतना तुमी सेवचें. आमच्या कर्मिलीत भावा लागीं एक विनंती तुमी थंयसर वचून इल्ली मांडवळ घालूंक आदार दिवचें.